आयताराच्या मिसाची वाचपाक सादो काळ दुसरो आयतार बी वो दुसऱ्या वर्साक पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप अवेसवर तिसरो वोळी 3-10 आनी 19 देवाची आगपेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, ओ पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशीन धांवून वचून ताणें म्हणलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनी एक पावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन प्रतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक आजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळून आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच आनी कोणी तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. म्हणटो सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सुरशें उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोवन वेतना सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचें उतोरें. अंतर्गीत. जबाब. बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर बोडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब. बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. योद्न आनी बेठोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोल्यो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, ओ पळय हांव येतां. जबाब. बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां. जबाब. बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणोय सर्वेस्परा. जबाब. बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. दुसरें वाचप. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप अवेसवर 6 वोळी 13-15 आनी 17-20. बाबा भणीनो, मनशाची कूड पजडपणाक न्हय पूण सोम्यांक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्यांक पुनर्जीवन केलो तसोच तो आपल्या पदवेन आमकांय पुनर्जीवन करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकलोत. सोम्या कडेन एकटवता तो ताचे कडेन एकूच आत्मो जाता. पजडपणांतलीं कोटसोरात मनीस करता ती हेर सगळीं पातकां कुडी भायलीं, पूण पजडपण करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचे सवे तिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकलोत. तुमी तुमचींच न्हय, व्हड किंमत दिवन
ताणें तुमकां विकतीं घेतल्यात, म्हणटूच तुमचे कुडीन देवाक मोहिमा दियात. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. आमकां मेसियास मुणगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. कृपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यांत सर्वेस्पराक जोय. शुभ वर्तमान. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसभर पयलो वोळी 30:5 ते 40:2. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगां शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हटलें, ओ पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोवन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हटलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबाय म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हटलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुवावाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमाव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमावांक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हटलें, आमकां मेसियास मुणगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें शिमावांक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हटलें, तूं शिमाव जुवावाचो पूत, ताका नांव घालचें आसा केफास मुणगे खडो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी.